आम्ही पारंपरिक नुस्तेकारी आसात आणि ही आमची जुनी परंपरा। आम्ही कसलीच बेकायदेशीर कामां करिनात म्हण ट्रॉलर आणि बोट दनियांनी केल्ल्या आरोपांक साश्टीच्या पारंपरिक नुस्तेकारांनी प्रत्युत्तर दिला। पारंपरिक नुस्तेकार बेकायदेशीर नुस्तेमारी करता असो आरोप व्हडल्यो नुस्तेमारी बोट आणि ट्रॉलर दनियांनी केल्लो। ट्रॉलर आणि बोट दनी LED लायट वापरून नुस्तेमारी करतात असो आरोप आता पारंपरिक नुस्तेकारांनी केला। आम्ही केन्ना तेजे उलोवं ना, तेका आमी केन्ना जाप करूना। जाप केन्ना हांव त्यात आमच्या तकलेर बसले आनी नुस्त्या बिजनेस म्हणटाय आमी दाखयलें तेका। आमी आतां खूंय गांवसां खूंयसो काम करून येयले व्हडल्यो बोटी बांदले आनी आतां आमी कितें बोट दाखयता। आमी पयलीं तेंचे मारलें सुमार तेन्ना जायते भाशेन मारलें, जायतें केलें, त्या धंद्याचे ते वयसाले आनी व्हडल्यो बोटी बांदले आनी आतां म्हणटा आमी कोण जीव मारताय, बारीक सुमार मारताय आनी कितें मारताय, हें मारताय म्हण सांगताय। हांव कितें म्हूण सोदिता, हें मारताय ते चड दर्या पण इफेक्ट आहा ते कोताय ते ह्यो LED पण लायट घाल इतलो जीव मारताय ते आम मारनाय, ते म्हणटा आम मारताय म्हूण। हांव कितें म्हूण सोदिता, आमच्या फातर्डा स्टेडियमाचे लायट आहाय त्यो लायट जायते उणे त्यो भायर पडटा लायट घाताय तेंचे बगले गेले जाल्यार दोळे पिळा जावपाचे इतू पावरफूल लायट तेंगेल्यो। आनी आतां हांव फिशरीचे पयलीं उलयतां। फिशरी म्हणटाय ती कोणा हेल्प करची, आमकां ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक आमकां हेल्प कोना एका दिसा काळजांतून दूख भोगता। आमी गोंयचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन जावन आमी मॉडल केल्ल्या भाशेन सुमार 200-300 आज सकाळी बिचीर पुलीस धाडल्यात आनी आख्खोच आमचो फिशरी डिपार्टमेंट बिचीर येवन ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक डिस्टर्ब करता। हें चोवन म्हाका दूख भोगता, कित्याक आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन जावन तेमी लोनाचेर व्हडली बोट घालून तेमी आमचेर प्रेस दिला तें आमकां सारकें बरें लागलो ना। हें खबर आसतली आमची धाकटी पातीचेर आमी कालीच 100 किलो जाळ घाताय, काटाय जावं जाळ जावं घेवन गयड्या वयताय कालीच 100 किलो। आनी तुमी आम गोंयचे लोक सांगाय हे 100 किलोचे आम कितून नुस्त्या मारले।